जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या भाव भयणांदो आमची कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यांक तानेल्यांक तुगेल्यांक तांकां सगल्यांक हांव जेजूच्या नांवान येव काडटा हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयला लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांतल्यान 26:26-9 तुमच्या भाव भयणांदो हे वेळार आमी सगळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करुया आनी लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांतल्यान 26:26-9 आमी वाचुया. हांव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुमकां जायतीं भुरगीं बाळां दितलो. तुमचे कडेन कोराराचो म्हजो वांटो हांव पाडटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तो प्रेजीच्या भाव भयणांदो हे वेळार आमी ह्या लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांतल्यान 26:26-9 आमी हे देवाचें उतर हिसकुटावया आनीक ह्या देवाच्या उतराची आमी सुजमणी आनीक जाणवायेन आमी भरुया. देवाचें उतर म्हणटा हांव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुमकां जायतीं भुरगीं बाळां दितलो. तर प्रितीच्या भाव भयणांदो जांकां भुरग्याचें तेणें आजून फावो जावंक ना आनीक ह्या वळींत देव आपलो आशिर्वाद घालता. जे कोणाक भुरग्याचें तेणें फावो जावंक ना आनीक जांकां भुरगें ना तांकां देव हांगासर एक प्रॉमीस करता आपलो आशिर्वाद घालतलो आनीक भुरग्या बाळांक ह्या जल्मांत हाडटलो. एक कोरार तो ह्या वळींत करता. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हुस्को काडपाची गरज ना कित्याक देवान ऑलरेडी हांगासर हे वळींत आमकां बरोवन दवरलेलें आसा आनीक देवाचें उतर हांगासर आमकां कळीत करता. देव जेन्ना भुरगें दिवंक जाय तें देव जरूर भुरगें दितलो आनीक निराशी जावची गरज ना आनीक जांकां भुरगें ना तांकां देव भुरगें फावो करतलो. एका दिसाक तुमच्या वेंगें तें भुरगें आसतलें आनीक तें भुरगें देवाचें जावन आसतलें. प्रितीच्या भाव भयणांदो ह्या लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांतल्यान 26:26-9 तुमी वाचात. ह्या उतराचेर देवाच्या उतराचेर तुमी नियाळ करात आनीक हें देवाचें उतर तुमच्या काळजांत घेयात. हें उतर रिसीव करात कित्याक हें जिवें उतर तुमच्या जिविताची बदलणी करतलो आनी तुमच्या वेगेंत हें भुरग्याचें देणें तुमकां फावो जातलें. तो हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. जांकां हें देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी वांटात दर एकल्याक. हें चारूय कोणशांनी उतर देवाचें व्हड जावन दी. तर जो कोण म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनीक इतल्यान हांव म्हजो व्हिडिओ सोंपयता.